नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे होकार. हांव दीप्ती काकोडकर. आवाज कयचो बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. वयराचे साळगांवकार मायनिंगे आड थळाव्यांनी सुरू केल्लें आंदोलन शांत जाल्लें आसतनाच आतां परत मायनिंगे मुखार उबे रावला. विघ्न थळावे लोक परत देंवल्यात रस्त्यांचेर. म्हापसा नितळसाण दवरी नासतना चलपी आस्थापनांचेर एफडीएची धाड. 7 आस्थापनां केली बंद. हेरांक आस्थापनांनी नितळसाण दवरपाची दिली शिटकावणी. दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेली नागरी विमान सेवा आसतली सुरूच. नागरी विमान सेवेविशीं चर्चा करपा खातीर मुख्यमंत्री सावंतान नवी दिल्ली हांगा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची घेतली भेट. काणकोणा कोळंब मशिदी लागसार बेकायदेशीर चरस बाळगुपाच्या प्रकरणात काणकोण पुलिशेन एका तरणाट्याक केली अटक. 4.5 लाखांचो 431 ग्राम बेकायदेशीर चरस केलो जप्त. वया सयत देशांत पडटा कुलकुल्याचे शीं. जायत्या वाठारांनी पडला धवो फुल्ल दंव. पणजेत उण्यांत उणें तापमान आसलें 20 डिग्री सेल्सियस. आणि म्हज्या घर येवजणेक ना प्रतिसाद. कोमुनिदाद जमनीवेली बांदकामां अधिकृत करपाक फक्त उत्तर गोंयांतल्यान 4 अर्ज, दक्षिणेंतल्यान ना एकूय अर्ज. म्हज्या घर येवजण फेल जाली काय कितें पडला प्रश्न. आता खबरो विस्तारान. दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेली नागरी विमान सेवा सुरूच आसतली. गोंयचे हेत लक्षांत घेवन दाबोळे हांगासरली नागरी विमान सेवा सुरूच आसतली अशें आश्वासन संरक्षण मंत्र्याकडल्यान मुख्यमंत्री सावंताक मेळिल्ल्याचें कळटा. सोमारा मुख्यमंत्री सावंतान दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्या नागरी विमान येरादारी विशीं चर्चा करपा खातीर नवी दिल्ली हांगा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेतली. मेन म्हणजे आज डेलिगेशन लेड बाय मी, हांव, आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिनो, आमचे राज्यसभेचो खासदार सदानंद तानवडे आणि आमदार दिनेश काब्राल हे चौगूय जाण स्पेशली फाटल्या असेंब्लीन सुद्धा लोकांच्या मनात एक भय असता, लोकांच्याच न्ही आमदारांच्याय मनात भय असता आणि अगेन अपोजिशन्स परत उलयतात की दाबोलीम एअरपोर्ट शटडाऊन जातलो, नेव्ही टेक ओव्हर करतली, नेव्हीक जाय म्हणून पर्सनली आम्ही 4 जणांचे डेलिगेशन्स डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आणि डिफेन्स मिनिस्टराक हांवें माविनान क्लियर कट एक्सप्लेन केलें की ह्याची गरज दाबोलीम एअरपोर्टाची गरज ही गोंया खातीर कितली आसा आणि कशा पद्दतीन दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा हे टुरिझम गोंयांतले वाडोवपाक शकता आणि दोन्ही एअरपोर्ट जर असले जाल्यारूच गोंयांतले आनीक टुरिझम हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाडटले. हे क्लियर कट एक्सप्लेन केले. ताच्या खातीर आनी तेंच्यांनी बी आमकां एश्युअर्ड केला की आमी केन्नाच नेव्ही जी आसा पळय न्ही ही दाबोलीम एअरपोर्ट टेक ओव्हर करचे ना आणि आत्ताच्या घडीक तरी आमकां खंयच्याच पद्दतीन नेव्हीन दाबोलीम एअरपोर्ट हो टेक ओव्हर केल्लो नाका. वी वील शेअर दीस एअरपोर्ट विथ पब्लीक. आता सिव्हिलियनाच्या बरोबर आसा त्या पद्दतीन आमी तो एअरपोर्ट हो कंटिन्यू उरतलो परमनंटली फॉर द सिव्हिलियन हे तेंच्यांनी एश्युअर केला. आमी तांकां यादूय करून दिले की देर इज अ कॅबिनेट डिसिजन विच इज टेकन. दीस एअरपोर्ट वील बी ऑलवेज बी रिमेन फॉर द सिव्हिलियन. ताका लागून परत एक विधानसभेंतल्यान विशय काढून लोकांच्या मदीं कन्फ्युजन क्रिएट करपाचें काम हे सदोदीत अपोजिशन्स करता. आज म्हाका दिसता आनी क्लियर जालें. ओके, ज्या निमित्तान दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो सिव्हिलियना खातीर परमनंटली उरतलो. आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा पळय हे परमनंटली गोंया खातीर गरज आसा आणि इन फ्युचर हे दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा हे गोंया खातीर उरतले. एकूच बाब राजनाथ सिंग सांगपा दाबोलीम एअरपोर्ट इज द most important airport as far as tourism is concerned. Under no circumstances you should have more flights shifting from there and going to Mopa, as well as facing closure. हे भाशेन जायत रावल्यार मागीर क्लोजर जावपाक शकता न्हू. तेणें सांगलां असलें कांयच प्रपोजल ना. इट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि आपण आनीक इनिशिएटिव्ह घेऊन बाकीचे कोण कितें आहा ते आपण फुल गोवा हेल्प करता आणि तुमच्या डिमांड प्रमाणे हो एअरपोर्ट उरतलो. आता आमी परत तेका मेळपाचें आसा. आय वील गेट ऑल द रेलिव्हंट पेपर्स in the past also, whatever are there, including the union cabinet decision which was there. हे कित्याक दिवपा पडटा की GMR being a private entity, they are lobbying a lot. There is no politics involved here. It is commercial interest. But we told him this should never be allowed, because if this happens, it will be against tourism in Goa.
it will be against people of South Goa. That should never be a thing, North versus South. आमकां दोन्ही एअरपोर्ट जाय. Goa as the preferred destination can easily sustain. काणकोणा कोळंब मशिदी लागसार बेकायदेशीर चरस बाळगुपाच्या प्रकरणात काणकोण पुलिशेन एका 29 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केली. या तरणाट्यांकडल्यान 4.5 लाखांचो 431 ग्राम बेकायदेशीर चरस जप्त केलो. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंय विधानसभा शिंयाळी अधिवेशनात सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान सरकाराच्या म्हजें घर येवजणेचे विपरीत चित्र सामकार येता. उत्तर गोंयांतल्यान कम्युनिदादीच्या जमनीचेर घर नियमीत करपा खातीर फक्त 4 अर्ज जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना. म्हजें घर येवजणेचो कम्युनिदाद जमनीचेर आशिल्ली बेकायदेशीर घरां खासा करून बिगर गोंयकारांनी नियमीत जातली अशे विरोधक बोवाळ मारताले. पूण आंकडेवारींतल्यान हें चित्र उरफाटें जाल्ल्याचें दिसून येता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकी म्हजें घर येवजणेचो शुभारंभ जाल्लो. सरकारी जमनींतलीं घरां, कम्युनिदाद जमनींतलीं घरां, 1972 वर्सा पयलींची सर्वेचेर लागिल्लीं बांदकामां आनी घरां, तशेंच खासगी जमनींतलीं अनधिकृत घरां नियमीत करपाची ही येवजण आशिल्ली. केंद्रीय मंत्री शाह हांचे हस्तुकी ह्या येवजणेचो शुभारंभ जाले उपरांत दर एका मतदारसंघात अर्ज वांटपाच्यो कार्यावळी जाल्यो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मतदारसंघात आमदारांच्या हाजेरीत स्वता जावन लोकांक अर्ज वांटले. हे येवजणे वरवीं 50 ते 60 हजार घरां अधिकृत जातली असो अदमास मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्लो. मात अधिवेशनात सादर केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण ह्या 3 म्हयन्यांत 1290 अर्ज आयल्यात. तातूंत 1972 पयलीं बांदिल्लीं घरां नियमीत करपा खातीर 268 अर्ज आयल्यात. जाल्यार अनधिकृत बांदकामां नियमीत करपा खातीर 259 अर्ज आयल्यात. सरकारी जमनीचेर बांदिल्ल्या घरां खातीर फकत 35 अर्ज आयल्यात. जाल्यार कम्युनिदाद जमनीवेलीं घरां नियमीत करपा खातीर फकत 4 अर्ज आयल्यात. हेच म्हजें घर येवजणे खातीर बेकायदेशीर घरां नियमीत जातली म्हूण विरोधक बोवाळ मारताले. पूण आंकडेवारी पळयली जाल्यार हें चित्र उरफाटें जाल्ल्याचें दिसून येता. तालुक्या प्रमाण कम्युनिदाद जमनीवेलीं घरां नियमीत करपा खातीर आयिल्ले अर्ज. उत्तर गोंयांतल्यान पेडणे, तिसवाडी आनी सत्तरी म्हालांतल्यान 0 अर्ज आयल्यात. जाल्यार बार्देसांतल्यान 3 अर्ज आयले. दिवचलच्यान 1 अर्ज आयलो. तशेंच दक्षिण गोंयांतल्यान साश्टी, मुरगांव, फोंडा, केपें, काणकोणा, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या म्हालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना. तालुक्या प्रमाण अनधिकृत बांदकामां नियमीत करपा खातीर आयिल्ले अर्ज. उत्तर गोंयच्या बार्देस तालुक्यांतल्यान 31 अर्ज आयल्यात. दिवचलच्यान 40, पेडणेच्यान 52, तिसवाडीच्यान 33, सत्तरीच्यान 32, उत्तर गोंयांतल्यान वट्ट 188 अर्ज आयल्यात. दक्षिण गोंयांतल्यान केपें, काणकोणा, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या तालुक्यांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना. जाल्यार साश्टींतल्यान 61 अर्ज आयल्यात. मुरगांव तालुक्यांतल्यान 8 आनी फोंड्या तालुक्यांतल्यान 2 अर्ज आयल्यात. तालुक्या प्रमाण 1972 पयलींची घरां अधिकृत करपा खातीर आयिल्ले अर्ज. उत्तर गोंयांतल्यान बार्देस, दिवचल, तिसवाडी आनी सत्तरी ह्या तालुक्यांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना. जाल्यार पेडणे म्हालांतल्यान 137 अर्ज आयल्यात. दक्षिण गोंयच्या केपें, काणकोण, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या तालुक्यांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना. साश्टींतल्यान 71 अर्ज आयल्यात. मुरगांवच्यान 12 अर्ज आयल्यात. जाल्यार फोंडेच्यान 48 अर्ज आयल्यात. तालुक्या प्रमाण सरकारी जमनीचेर आशिल्लीं घरां नियमीत करपा खातीर आयिल्ले अर्ज. उत्तर गोंयच्या बार्देस आनी पेडणे म्हालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना. दिवचलच्यान 22 अर्ज आयल्यात. तिसवाडीच्यान 5 आनी सत्तरी म्हालांतल्यान 4 अर्ज आयल्यात. दक्षिण गोंयच्या साश्टी, फोंडा, केपें, काणकोणा, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या म्हालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना. जाल्यार मुरगांव म्हालांतल्यान 4 अर्ज आयल्यात. म्हजें घर येवजणेचेर जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत प्रचार केला त्या हिशोबान आंकडेवारी पळयली जाल्यार सरकारा कडेन हे येवजणे खातीर कमी अर्ज आयल्यात.
आता हेच म्हजें घर येवजणेचो प्रचार जर सरकाराक विधानसभेच्या वेंचणुकेक लागून करपाक जाय जाल्यार सरकाराक तळागाळाक वचून ह्या येवजणेचे अर्ज हाडचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मकर संक्रांती उपरांत खरें म्हळ्यार शिंयाचें प्रमाण कमी जावन ल्हव ल्हव गरमीक वाव चडपाचो पूण घडटा उरफाटेंच. गोंयांत तशेंच देशभराच्या हेर राज्यांनी कुलकुल्याचें शीं पडटा. पणजी उण्यांत उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस असलें जाल्यार चडांत चड तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस आशिल्लें. फाटले कांय दीस गरमी जाताली. गोंयच्या कांय वाठारांनी आडवेळो पावस लेगीत पडलो. मात आतां परतून थंडी पडपाक लागल्या. वाऱ्याक लागून थंडी वाडल्या. नावेली प्रस्तावित शारीकरणाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. शारीकरण जालें जाल्यार शेत जमनीचो नाश जातलो तशेंच प्रदूषणूय वाडटलें असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. देखून संबंधितांनी लक्ष घालून ह्या विशयाचेर तोडगो काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हो दक्षिण गोंयांतलो नावेली गांव. ह्या गांवचे शारीकरण करपाचो सरकाराचो विचार आसा, पूण ताका थळाव्यांनी खर विरोध केला. शारीकरण जालें जाल्यार गांवाचेर वायट परिणाम जातलो. तांच्या पारंपारीक शेतकी उदरनिर्वाहाक धोको निर्माण जातलो. तशेंच शारीकरणाक लागून वाठारांत हवेचें आनी हेर प्रदूषण वाडटलें. देखून लोकांनी ह्या शारीकरणाक खर विरोध केला. Has planned for urbanization in our village Navali, and the members of our panchayat have objected to this. The same is happening with the Davoli panchayat, the RKI panchayat. They too have objected against urbanization. And the reason for objecting is health concerns. We are already facing so many health issues out here. Then water problems, electricity problems. So all these factors are going to be affected. So the higher authorities, need to look into this matter, take the concerns of the people seriously, because it is we who are going to suffer. We cannot think about, just from their point of view about urbanizing so that, everything goes on like a modern place or something like that. But we need to keep our village. We need to maintain the sanity in our village. So these things need to be kept in mind. Now, why I am against this urbanization and why the people out here also are against it is because already the AQI in North is, way high. People are already facing air pollution problems, and right now, if it even begins here, I'm sure South is going to head like North. अर्बनायझेशनाचेर ही सर्वे सरकारान चालू केल्ली आहा आनी हालींच आमी ग्रामसभेकडे हेचेर आमी निशेध मारलो आहा. कित्याक आमकां नावेलकारांक हेजे पयलीं बी आमकां मडगांवांत मर्ज करपाक केल्ले, पुलीस स्टेशनाक हाडून केल्ले, तेवूय आमी नाकारले आहा. कित्याक आमी नावेलकारान आमकां इतलें जाय, एक नावेलीची विलेज आयडेंटिटी. आमकां अर्बनायझेशन नाका, कित्याक आमी नावेलकार अशे आहा विलेजीची आयडेंटिटी घेवन आमी फार्मर आहा जे दुधाचे फार्मींग करता, शेताचे फार्मींग करता. आमचे हिंगा तोडी आहा नावेलीन, कोणारे गायरे आहा. इट्स अ विलेज आयडेंटिटी. सो जेन्ना एक विलेज आयडेंटिटी आहा, आमकां अर्बनायझेशन व्हरपाची गरज ना. ही सर्वे आमकां नावेलीन लायिल्ली आहा आनी आमी निशेध मारला. एनोमस आमी रेजोल्युशन पास केलें आहा, आमी नाका म्हणून पंचायताक कडच्यान. कित्याक अर्बनायझेशन व्हरून कितें करपाक? सद्याक आतां मडगांव अर्बनायझेशन जावन तुमी पळयलां कितें जाल्लें आहा तें. ही सुवेज ते कडेन कंट्रोल जायना. देर इज नो सिस्टमॅटीक स्टडी. आमी कितलेच फावटी चालले आहा. जशे डॉक्टर आपलें शिकप अपग्रेड करता, हेंचे इंजिनियर जे गेल्ले आहा ते खंयच्या वर्साक गेल्ले तेच घेवन आहा. खंयच्या इंजिनियराक अपग्रेडेशन आहा. टॅक्नॉलॉजी नवी येयल्ली म्हणजे टॅक्नॉलॉजी ताका खबरूच आसना. सो हेंचे अर्बन जे जाल्ले आहा ते अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटा कडेन मडगांव जे आहा तेच ते कडेन सांबाळूंक जायना. आनी ही सर्वे आमकां नावेलीन लावन ह्या नावेली अर्बन मर्ज करपाक गरज ना. ग्रामसभेत लेगीत ह्या शारीकरणाक थळाव्यांनी खर विरोध केल्लो. देखून ह्यान फुडें आतां लोकांक जाय तेच करतले अशें सरपंच पौल पेरेरान सांगले. मुंगली सांगणी तीच. आतां आमी ऑल गोवा चोवपाक गेल्यार म्युनिसिपालिटी जायती आहाय, पूण फकत सिलेक्टेड लायक पेन्जीम, मारगांव, केपें हिंगाचे विलेजीस आहाय त्यो इन्क्लूड करपाक जाय. सो दॅट इज रॉंग पार्ट. सर्वे तरी जावपाक जाय, कित्या सर्वे ती लोकांक सांगलो ना, बट ऑल गोवा जावपाक जाय सर्वे. आनी जातली जाल्यार देखून जाल्यार लोकां जरी नाका आमकां म्युनिसिपालिटी वचपाक, दॅट इज एन बीग इश्यू. लोकां वचपाक नाका, लोकां विलेजी आसपाक जाय. सो लोकांगे लोक म्हणटाय आमकां हिडन एजेंडा आहा दिसता गव्हर्मेंटाक, तेगे म्हणून आनी कितें आहा दिसता ते लोकांक तेमी एक्सप्लेन करपाक जाय.
सो हांवें डिपार्टमेंटा लँड सर्वे फोन मारलो आनी त्या कडेन ऑफिशियल आहा ताका सांगला साबियो म्हणून तेणें अपॉयंटमेंट घेतला आनी मे बी ऑन 30th of January आनीक एक मिटींग आपयल्या आनी ताका आपयलें तुगे फॉर वॉट पर्पज दीस सर्वे इज टू एक्सप्लेन टू द पीपल अँड टू द विलेजेस ऑफ नावेली म्हणजे तरी लोक जर अपोज करले आमी तेमकां रचपाक दिवपाक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर नावेलेच्यान रिपोर्टर भीमा पाटील. साळगांव पुलीस स्टेशन ते पियळ उद्देगीक वसणुके मेरेन काळखाचे राज्य सुरू आसा. रस्त्यार लायटीचे खांबे आसात. ह्या खांब्यांक लायटी सुद्दां बसयल्यात पूण दुर्दैवान लायटी पेटनात. अजापाची गजाल म्हळ्यार साळगांव नव्यान बांदिल्ल्या पुलीस स्टेशनूच काळखान आसा. पळयात पुराय बातमी. साळगांव पुलीस स्टेशन ते पियळ उद्देगीक वसणुके मेरेन काळखाचे राज्य सुरू आसा. रस्त्याक लायट आसून लेगीत रातच्या वेळार लायट पेटलेली नासता. यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच काळखान अचकीत रस्त्यार सुणी धांवन येतकीच अपघातूय घडपाक लागिल्ल्याचें मुखार आयला. लोक आपल्या सुरक्षे खातीर पुलीस स्टेशनांत धांव घेता. मात पुलीस स्टेशनां लागसर लायट नाशिल्ल्यान सुवेवस्था इबाडिल्ल्याचे प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सध्या आमी आसात पिलेन वाठारान आनी हांगासरूच सालिगांवचे जे नवे पुलीस स्टेशन आसा ते हांगासरूच स्थित आसा. जेन्ना कोणाच्याय आयुश्यान कितें प्रॉब्लेम जाता तेन्ना तो मनीस आपल्याक न्याय मेळचो म्हणून पयलीं पुलीस स्टेशनान धांवून येता. बट जेन्ना आमी हो हांगासलो कुशीकलो परिसर पळयता हे पळोवन प्रश्न असो निर्माण जाता की ह्या वाठारान जेन्ना लायट ना कांय ना हांगासर कोण कंप्लेंट करपाक येतलो काय. पयलीं म्हटल्यार हो म्हाज्या फाटल्यान जो तुमी बोर्ड पळयतात ह्या बोर्डार म्हटल्यार हो सालिगांव पुलीस स्टेशनाचो बोर्ड असो हांगा मारला. पण पयलीं त्या बोर्डाची परिस्थिती तुमी पळयात. तशेंच हांगा जो म्हाज्या कुशीक आसा वाठार हांगासर एकूय लायट खंयच आमकां दिश्टीक पडना. म्हटल्यार खांबे सगळी कडेन आसा त्या खांब्यांचेर बल्बूय आसा बट खंयच आयज लायट म्हणटा पळय ती हांगासर दिसण्याक येना. जेन्ना कोण स्पेशली एक बायलेच्या दृश्टिकोनान किंवा जाणट्याच्या दृश्टिकोनान केन्ना जर हांगासर कोणाक कितें हानी जाता आनी कोण जर हांगा कंप्लेंट करपाक येता जाल्यार तो कितें चिंतून हांगासर येतलो हो प्रश्न हांगासर निर्माण जाता. कारण ही प्लेस जी आसा ती पळोवपाक इतली अशी अनसेफ कशी दिसता रातची की पुलीस स्टेशन इतल्या खाचीन भितर कोण आसा अशें म्हणचोच ना. तशें जेन्ना हांगासर चलता सुद्दां जर एक लोकल हांगासर जर पायी चलता जाल्यार तेका सुद्दां खंय तरी टॉर्च घेवन चलचो पडटा. कित्याक हांगासर सरावंडेड ताका इतले कुत्रे आसता कितें आसता. सो एक भयाचें वातावरण जें आसा तें हांगासर निर्माण जालां. आनी जेन्ना पुलीस स्टेशन हें एक न्याय मेळपाचें स्थानक जावन आसा जाल्यार तो न्याय मेळपा खातीरूच आयज लोक फुडें न्याय घेवपाक फुडें सरतलो काय हो प्रश्न व्हडलो जाता. सो बेगिनांतल्या बेगीन जे ऑथॉरिटीज हांगासर रिलेटेड आसा तेंच्यांनी कारवाई हांगासर करून हो जो वाठार आसा हांगासर लायट पेटपाची जी आसा ती आयज गरज आसा. फोंड्या वळवयच्या महादेव भाट वाठारांत लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराक उजो पेटलो. शाळेचे विद्यार्थी फुटबॉल खेळटना फुटबॉल अचकीत लायटींच्या वायरींचेर बशिल्ल्यान शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचें कळटा. ट्रान्सफॉर्मराक उजो लागिल्ल्यान सुमार 60 ते 70 हजार रुपयांचें लुकसाण जालें. खंय आमी महादेव भाट वळवय हांगा आसा जे जाग्यार ट्रान्सफॉर्मरा आतांच एक अर्द वर एक पयलीं उजो लागलेलो आसा. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार तो सकयल जे स्कूल आसा त्या स्कुलाचे विद्यार्थी थंय खेळटाले आनी तेजो फुटबॉलाचो शूट येवन त्या वायरीक खंयचे तरी लागलो आनी शॉर्ट सर्कीट जावन ताका उजो लागलेलो आसा. आनी जवळ जवळ ताका 60 ते 70 हजाराच्या वयर ताका खर्च जातलो अशें सांगलेलें आसा. हांगचो जे आसा अमित सर हेणी हांगा तात्काळ येवन हांगा सगळी लायन बंद केल्ली आसा. संध्याकाळ पर्यंत तांकां लायटीची पुरवठा करपा खातीर ते आसा सोडली दितले अशें तिणें सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर वळवयच्यान एकनाथ खेडेकर. पेडण्या बायल आनी भुरगीं उदरगत कार्यालयाचो स्लॅब कोसळून हेड क्लार्क जखमी जालो. जखमीक उपचारा खातीर तुयेच्या हॉस्पिटलांत भरती केला. इमारत धोक्याची आसा. हे घडणुके खातीर PWDचो अधिकारी जापसालदार आशिल्ल्याचे पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलें. अशें जाल्ल्यान आतां सरकाराच्या गैरकारभाराचेर परतून एक फावट प्रश्न पडपाक लागला.
सुमार जालो आमी जेवपाक बसली सगळीं जाणां अचानक वयरसून खट करून पडले सगळे UDC आलो तो मातसो इंजर्ड जालो ताका हातीक लागले तो हॉस्पिटलान गेलो ताका खंयच्या हॉस्पिटलान पयल्या हॉस्पिटलान गेलो आपुणूच गेलो हां 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 पूण हातीक रगत मीठ रगत येवंक ना सुजलो हां 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 बरें सगळोच पडला तो सगळो हांगाच्यान तितल्या बरें ना म्हणल्यार 1.5-2 मिटर सुमार लांबी एक आसा हय सो तुमी हे डिपार्टमेंटाक कळयलेले PWDक हय इंजिनियर बी लास्ट 15 दिसां पयलीं सुद्दां येवन गेल्लो आनी त्या संदर्भात शिफ्ट रिपेरिंगाचें काम हाती घेतलें अशें थरलां पूण अजून घेवंक ना जावंक ना लास्ट 15 दीस जातले एक मिटींग जाल्ली डेप्युटी कलेक्टरूय हांगा येयल्लो पळोवपाक आनी आमी इतले बेगीन घेतले अशें जाल्लें आनी तशें कांय ना तो जो इंजुर्ड जाल्लो ताचें नांव कितें आसा सुजय गावडे सुजय गावडे UDC तो UDC ओके इवन जेन्ना म्हाका हें आयलें नोटिसीक आयलें म्हज्या सो हांवें कितें केलें तांकां सकयल तो JEPW आसा पळय ताका आपोवन हाडून तें क्लियरली दाखयलां ताका तेंय दाखयलां हातून आतां सद्या CDP येवन जालां CDPचे सोड ते सायडीक लेबर डिपार्टमेंट आसा तो आख्खो एक बीमच गेला तांचो ताका सांगलो तो बीम कोणाच्या तकलेर पडटलो आनी यू वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट म्हणून ताका क्लियर कट सांगलां ताणें सांगलां कितें म्हाका इट इज सगळें प्रोसेस सगळें जाल्लो आसा इट इज वेटींग फॉर द ऑर्डर म्हणून कितें तरी सांगलां ताणें म्हाका वर्क ऑर्डर काय कितें तरी कोणाक दिवपाची कितें करपाची सगळें प्रोसेस सगळें जाल्लो आसा अशें कितें सांगलां म्हाका ताणें तेन्ना सो हें इन्स्ट्रक्शन ताका पयलीं दिल्लें इट्स पोजिंग डेंजर म्हणून आनी ताका लागून ताणें इवन प्लेस सुद्दां ती खाली करपाक मागलेली सायडीक तो रूम आसता खाली कर आनी तो आमी प्रोसेस तो चालूय केल्लो खाली करपाचो लेटर वॉज ऑलरेडी गॉन टू दॅट लेटर इज ऑलरेडी गॉन टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट हाजें सिवील सप्लाय ताजें एक स्टोर रूम आसा थंय तो खाली करून ताका एक्चुली हांगातले थंय शिफ्ट करपाचें आशिल्लें सो दॅट इट गेट्स एटलिस्ट देर इज सम स्टेबिलिटी एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशन्स वूड हॅव बीन टेकन देर पूण आतां जालें कितें अकस्मात तो स्लॅब पडलो आनी आमचो एक तो गावडे सॉरी एक UDC आमचो गावडे तो एक UDC मातसो इंजर्ड जाला आय थिंक ही हॅज गॉट अ फ्रॅक्चर मोस्ट प्रॉब्ली सांखळी सप्तकी बाजारात पालिकेन व्हड बदल केले पयलीं सगळो बाजार मिक्स भरतालो मात आतां भाजी सुकें नुस्तें कपडे मसाले खातीर वेगवेगळे विभाग केले हाका लागून आतां पार्किंगेचो प्रश्न सुट्टलो नितळसाण दवरिनात त्या व्यापाऱ्यांक बाजारात बसपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी सांखळी नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून दिल्या मार्केट सोमारचो सिस्टमॅटीक जाला आनी हे पूर्ण हांव क्रेडीट आमचे स्थानीक कावन्सिलर आनंद काणेकर वायस चेअरपर्सन बोडेकर आनी आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर ताका मुद्दम दिता की तांच्यांनी कितें केलां मुद्दम तातूंत म्हाका भितर कांयच आयडिया नासलेली सो तांच्यांनी कितें केलां ज्यो इतली वर्सां डिफिकल्टी असले म्हणजे बाजारांत त्यो तेंच्यांनी सिस्टमॅटिकली सॉल्व केला सांगल्या प्रमाणे प्रत्येकाक मापून दिल्या जागा कोणाची व्हडली कोणाची ल्हान हें ना आनी फ्रूटवाल्यां कडेन फ्रूटवालेच बसतले भाजीवाल्यां कडेन भाजीवालो मसाल्या कडेन मसालो खाऱ्यां कडेन खारें म्हणजे जे हांगा ते रिशफल जाल्लेले पळय ते सगळे शफल एकीच कडेन केला लोकांक आतां सोदपाची गरज ना आनी आमी फुडल्या सोमार पर्यंत सगळी कडेन बोर्ड लायतली की ही सब्जी मंडी ही फ्रूट मंडी हे खारें अशें करून आमी बायफर्गेट करून सगळो वेवस्थीत बाजार केला सो आमच्या बरोबर आसा बसप्पा आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर काय दिना भितर थोड्या म्हयन्यांनी ते रिटायर जावपाचे आसा पण कितल्या वर्सांचो तांचो गाठीक आसलेलो अनुभव तांच्यांनी आयज पूर्ण आपलो अनुभव लायला आमी तांकां फ्री हँड दिले हांव ताच्या खातीर आमचे वायस चेअरपर्सन बोरयेकार काणेकर तशेंच बसप्पा हांचे खरेंच अभिनंदन करता आनी हें जें कितें केलां तें सगळ्यांनी लायफ लाँग मेंटेन करचें आनी क्लिननेस दवरपाचें आनी जे क्लीन दवरिनात किंवा कोणी कचरो उरला पळय तेजेर तांकां नेक्स्ट सोमार आमी बसपाक दिवचो ना हें स्ट्रॉंग मेसेज दिला आयज सोमार बाजार डे भुमकेचो
त्या प्रमाणे आमी आयज गेल्या सोमारा आमी क्लियर केल्ले की हांगासर जागो जो आसा हो वांटून दितले आनी सुरक्षीत एम्बुलन्स वचपाक जावं गाडी वचपाक हो जागो आमी दवरतले म्हणून त्या प्रमाणे आयज आमचो मार्केट इन्स्पेक्टर CP आनंद नारायण हे सगळे जाण येयल्ले, पुलीस घेतलेले, सगळ्यांनी भोंवून आमी सगळे जागे वांटून दिले आनी वेवस्थीत जाले सगळे. आयज बाजार सगळो फुलोवन दिसता कळ्ळें न्हू. असोच सगळ्यांनी क्लीन दवरपाचें. आमी तांकां सांगलां क्लिनींग कसो करपाचें, कितें मार्केटाची ज्या ज्या जाग्यार आमकां डस्टबीन आसा थंय आमी डस्टबीन दवरतले, जो कचरो आसा तो तेंच्यांनी भरून भितून उडोवपाचो. आनी सोमार जो आसता हो जसो चलता बरे भशेन लोकांक यो वच वाड जाय तशी आमी केला. गाडी म्हणून नाका, 2 व्हिलर आसा खंय पार्किंग जाय थंय पार्किंग केला, 4 व्हिलराची पार्किंग जाय पार्किंग केला. अशेंच हे फुडें सुद्दां चालू उरतले आनी बाजार वेवस्थीत चलतलो. सगळ्यांक सांगता क्लीन बाजार दवरला, क्लीन दवरूनच सगळे बरे भशेन लोक येतले. तुमकां जे कितें जाय, पावसान सुद्दां अडचण जाता, पाणी येता, तें सुद्दां आमकां सांगा, आमी तें तुमकां सगळें करून दिता. म्हापसा नितळसाण दवरिनासतना चलपी आस्थापनांचेर FTAचे धाड घालप सुरूच. सोमारा राती म्हापसा वाठारांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी 18 आस्थापनांची पळोवणी केली. तातूंत नितळसाण नाशिल्ले एक काजी विकपी दुकान धरून 7 आस्थापनां बंद केली. हेरांक संबंधितांच्या आस्थापनांनी नितळसाण दवरपाची शिटकावणी दिली. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक